खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। विकसित भारताची मोख साधपा खातीर महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार येवप गरजेचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नांदेडांत जाल्ल्या वेंचणूक भौशीक सभेक केलें मार्गदर्शन। आरक्षण हांकां भारतीय घटना आनी आरक्षण हांकां कोणूच हात लावपाक शकचो ना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची सांगलीतल्या भौशीक सभेत स्पष्ट शिटकावणी। वायब्रंट गोवा फाउंडेशनान आयोजित अमेझिंग गोवा परिषदेक लागून थळाव्या उद्देजकांक व्हडा प्रमाणात उपलब्ध जातल्यो संदी। आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी उक्तायलें मत। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक प्रचारा खातीर कोल्हापूर सांगली भेटेर सांगलीत आयोजित केल्ल्या संवाद कार्यावळीत घेतलो वांटो। आनी खेळा मळार क्रिकेट भारत आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडांतल्या 4 सामन्यांची T20 क्रिकेट माळ जाल्या सुरू। काल डर्बन हांगा जाल्ल्या खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिका पंगडाचेर मेळयलें जैत। आनी आतां खबरो विस्तारान। महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक प्रचारा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सेगीत दुसऱ्या दिसा महाराष्ट्र भोंवडेर आसात। आयज तांणी नांदेड हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेक मार्गदर्शन केलें। पुराय महाराष्ट्रांत महायुती आनी भाजपाचे ल्हार व्हडा प्रमाणात पातळ्ळा अशें तांणी सांगलें। देशाक विकसीत भारताची मोख साधपा खातीर भाजपा प्रणीत सरकार सत्तेर येवप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें। मुझे खुशी है कि महायुति सरकार भी महाराष्ट्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की माताएं बहनें बढ़ चढ़कर का आशीर्वाद देने के लिए आगे आई है। माझी लाड़की बहन योजना को यहां की महिलाओं ने जिस तरह अपनाया है वो अभूतपूर्व है। महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवातां खातीर 20 नोव्हेंबरा जावपी वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू आसा। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे फुडारी राज्यात आयोजित केल्ल्या प्रचार सभांनी वांटो घेतात। भाजपा राष्ट्रीय फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सेगीत दुसऱ्या दिसा महाराष्ट्रातल्या 2 प्रचार सभांनी तांणी वांटो घेतलो। आयज दनपारां अकोला हांगा जाल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत तांणी महाराष्ट्राच्या सेवेचें सुख अप्रूप आसा अशें सांगून फाटल्या 10 वर्सांच्या काळांत केंद्रातल्या सरकारान केल्ल्या उदरगतीचो नियाळ घेतलो। ये 10 वर्ष महाराष्ट्र ने बीजेपी को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। बीजेपी के ऊपर महाराष्ट्र के इस भरोसे की वजह भी है। इसकी वजह है महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति और महाराष्ट्र के लोगों की राजनीतिक समझ और महाराष्ट्र के लोगों की दूरदृष्टि। इसलिए महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज झारखंड विधानसभा वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतलो। छत्रपूर जिल्ह्यातल्या पालमू विधानसभा मतदारसंघात आयोजित भौशीक प्रचार सभेत तांणी उलोवप केलें। भाजपा उमेदवार पुष्पा देवी हांच्या समर्थना खातीर ही भौशीक सभा आयोजित केल्ली। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी सेगीत भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकर आनी भारतीय संविधान हांचो अपमान करतात असो आरोप तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केलो। राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान सभा का
अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रखती है। नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का निर्णय किया है, जो बाबा साहेब आंबेडकर को एक प्रकार से श्रद्धांजलि है। झारखंड विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावला। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे फुडारी प्रचारात नेटान वावुरतात। काँग्रेस फुडारी खासदार राहुल गांधी हांणी आयज जमशेदपुरात आयोजित केल्ल्या काँग्रेस पक्षाच्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो। पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। काँग्रेस पक्ष ओबीसी राखीवतेच्या आड सदांच वावुरता असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी केलो। महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयोजित केल्ल्या खासा पत्रकार परिषदेत ते उलयताले। राहुल गांधी, आपने कुछ जाना है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। भारतीय घटना आणि आरक्षण हांका कोणाकच हात लावपाक दिवचे ना। अनुसूचित जाती, जमाती आणि हेर मागासवर्गीयांचे आरक्षण सुरक्षित आसतले, ताका धक्को लावंक दिवचे ना अशी स्पष्ट गवाय भाजपा फुडारी आणि केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिली। काल सांजे सांगलीत आयोजित केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत ते उलयताले। केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सांगलीत हळद उदरगत केंद्र, उद्देगीक प्रकल्प तशेंच विमानतळ बांदपाचें काम हातांत घेतले अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें। अभी इंग्लैंड गए थे, वहां कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है संविधान को हाथ लगाने की। किसी को आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे। एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण जस का तस रहने वाला है, उसको हम हटाने नहीं देंगे। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी वेंचणूक प्रचारा मजगती बायल फुडाऱ्यांचेर जावपी आक्षेपार्ह वक्तव्यांचो निषेध केला। बायलां संदर्भात आक्षेपार्ह उलोवप करपी फुडाऱ्यां आड आदर्श आचारसंहितेखाला संबंधीत अधिकाऱ्यांनी खर कारवाय करपाचे निर्देश मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी दिल्यात। बायलांची प्रतिमा आणि तांचो सन्मान समाजान करूंक जाय अशें आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबराकडेन, कांय थळाव्या खबराकडेन। वायब्रंट गोवा फाउंडेशनाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या अमेझिंग गोवा परिशदेचें काल श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर उक्तावण जालें।
3 दीस चलपी परिशदेचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, उद्देजक श्रीनिवास धेंपे हाजीर आशिल्ले. अशा तरेच्या परिशदेच्या आयोजनाक लागून थळाव्या उद्देजकांक, नुस्तें मारप्यांक, बायलांक, शेतकारांक मुखार येवपाची संद मेळटा, जातूंतल्यान उद्देगीक आनी अर्थीक संदी समेस्तांक मेळोवप सोपें जाता अशें आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. जेन्ना अर्थीक संद उपलब्ध जाता तेन्नाच थळाव्या लोकांक ताचो लाव मेळटा आनी उदरगत ही सदांच पर्यावरण पूरक आसची अशें तांणी मुखार सांगलें. Goa is a preferred destination for many different reasons. But Goa is also a place which should also benefit the local people of Goa. And local will benefit only when there are economic opportunities. Economic opportunity that should be created without damaging the environment of Goa. The opportunity should be created in such a way that they are sustainable. The women, the youth, the fishermen, the farmers of Goa should also benefit. And to do all that, such events will make a way to bring people from different parts of the world, different parts of the country, to look at opportunities and actually take advantage of those opportunities. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत 2 दिसांच्या महाराष्ट्र भोंवडेर आसात. महाराष्ट्र विधानसभेच्या वेंचणूक प्रचारा खातीर ते कोल्हापूर आनी सांगली भेटेर आसात. काल तांणी कोल्हापुरांत महायुती उमेदवारांच्या प्रचारांत वांटो घेतलो. कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघाचे उमेदवार राजेश क्षीरसागर आणि कोल्हापूर दक्षिणचे अमल महाडिक हांच्या प्रचारात तांणी वांटो घेतलो. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या उदरगती खातीर राज्यांत महायुतीच्या सरकाराची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज महायुतीचे सांगलीतले उमेदवार सुधीर गाडगीळ आणि मिरजचे उमेदवार डॉक्टर सुरेश खाडे हांच्या हाजेरींत संवाद कार्यावळीत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या केंद्र सरकारान अर्थीक मळाचेर मोलादीक काम केलां अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर पयशे घेतिल्ल्याच्या कथीत घडणुकां उपरांत पुराय गोंयांत बोवाळ जाला. त्या फाटभुंयेर पुलिसांनी तपास काम सुरूय केलां आनी कांय दुबावितांक ताब्यांत घेवन मुखावेळी चवकशी सुरू केल्या. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन सरकारी नोकरीचे आमीश दाखोवन लोकांचे कोट्यांनी रुपया लुटप्या मदीं कोणाचो हात आसा आनी ताचो सूत्रधार कोण हें मुखार येवंक जाय अशी मागणी केली. ह्या प्रकरणात काँग्रेस पक्ष राज्यपालांक पत्र धाडटलो अशी माहिती पाटकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. फाटलो एक आठवडो आमी पळयलें की एक नांवां भायर सरतात. 3 महिलांक अटक केले. तातूंतल्यान कळ्ळें की खुबशे लोकांनी तांकां पयशे दिल्ले आशेन की बाबा आपल्याक जॉब मेळटलो. ती जर सांगता मंत्र्या कडेन बसून आपूण च्या पिता आनी 30 लाखाचो जॉब आपल्याक पयलीं सांगिल्ले आपूण 10 लाखान करता आशिल्ली, हें कितें चल्लां? ती जी पळय दिल्ली झगडी जाल्ली मिटिंगेन की जॉब अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नाका, डिपार्टमेंट वायज जावनी हें तें प्रकरण. तुम्ही हांगा गोंयकारांक लुटतात आनी देवळांनी वचून तुम्ही भांगरां दितात, असल्यांनी तुमकां पुण्य मेळटलें. म्हळ्यार हे लोक गोंयच्या युवकाच्या जिवना कडेन खेळून पयशे करता आनी स्वता भोगतात, गाडयो घेवन भोंवता, देवळांनी दान करतात. चल्लां कितें? आय थिंक हाजेर थरर इन्क्वायरी जावपाक जाय. गोंय सरकारान नोकऱ्यो मेळोवपा खातीर जाल्ल्या कथीत अर्थीक घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं चवकशी करची अशी मागणी काँग्रेसचे हळदोणेचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस परेरा हांणी केल्या. ह्या पुराय प्रकरणाची ईडी मार्फत लेगीत चवकशी करपाची मागणी आमदार फरेरा हांणी पत्रकार परिशदेंत केली. Prevention of Money Laundering Act, this qualifies for a PMLA action. This is also a scheduled offence. कित्याक हांवें पळयलां that all the sections in the FIRs are 420. 420 is cheating. And in the schedule in PMLA Act, 420 is included. Which means the Enforcement Directorate should take over this investigation. They have to register a separate FIR because now the FIR is already registered by the police. Why is the ED sleeping? The ED should have got up and come. But we will activate them because once it goes in the hands of the ED, we hope that the truth will come out over there. But this does not stop us from asking
for an inquiry under commission of inquiry under a retired High Court judge. सरकारी नोकऱ्यो विक्री प्रकरणात विरोधकांकडल्यान सरकाराचेर जाता त्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें स्पश्टीकरण भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीराज पै वेर्णेकार हांणी केलां. पणजेत आयोजित पत्रकार परिशदेंत सरकारी कर्मचारी भरते खातीर खासा निवड आयोगाची स्थापणूक सरकारान केल्या अशें तांणी सांगलें. नोकऱ्या खातीर पयशे घेतिल्ल्याच्या कथीत प्रकरणाची मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गंभीर दखल घेवन पुलिसांक कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलें. आज गोंयान विविध प्रकार समोर आयल्या जंय जनतेची फसवणूक करपाचे प्रयत्न जाल्या. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जॉब विक्री आसत किंवा लँड ग्रॅब आसत जंय डॉक्युमेंट्स फोर्ज करून आज लँड ग्रॅब केलें वता. तर हाचेर सुद्दां तुम्ही जर मुद्दम पळयशात जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री म्हणून किंवा तांचें सरकार आसूं हांणी जे विविध स्टेप्स घेतल्या आनी कडक स्टेप्स घेतल्या जे आज पर्यंत गोंयान केन्नाच जाले ना. ते म्हणजे SIT ऑन लँड ग्रॅब. ती इट वॉज अ सो मोटो कमिटी, म्हणजे कोणे कंप्लेन केल्या म्हणून न्हय तर हे प्रकार जेन्ना समोर आयले तेन्ना ताजेर सो मोटो एक्शन घेवन हे ताजेर SIT फॉर्म करून आज कितलेशेच जाण जेलीन आसात, कितलेशेच लोकांचेर ईडीचे एक्शन चालू आसा. आणि तशेंच जॉब्स हे प्युअर मेरिटाचेर मेळचे, जॉब्स हे प्युअर ट्रान्सपरन्सीन दिवचे आणि ह्या हाका जे सगळे जॉब विक्रीचे प्रकार आसा ते परत गोंयच्या लोकांची फसवणूक जावची न्हय म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची स्थापना ही करपी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले. हॉटेल वेवस्थापन संस्थेन हॅलोवीन ह्या विशयाचेर आधारीत कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हॉटेल वेवस्थापन शिकपाक येवपी विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या संकल्पनांचेर आधारीत जेवणा खाणाची आनी जिनसांची मांडणी करपाचो अणभव मेळचो ह्या हेतान अशा तरेच्या तरेकवार संकल्पनांचेर आधारीत कार्यावळीचें आयोजन विद्यार्थी करतात अशी माहिती हॉटेल वेवस्थापन संस्थेच्या क्राफ्ट विभागाची प्रमुख लिजा नॉर्टन डायस हांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना दिली. Our event is done to depict Halloween, and the students, the craft students who come here after SSC, they have done the whole event. They have done the cooking, they have done the decor, they have done selling of the tickets, and they have planned and conceptualized the whole event under the food production department, which is also our department. Now these events, ohle event सगळे कोर्सी करता, क्राफ्ट करता, डिप्लोमा करता आनी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर तांकां एक्सपिरियन्स मेळटा प्लॅन करूंक, डिझायन करूंक आनी कशें एक फंक्शन प्लॅन करून इव्हेंट मॅनेजमेंट कशें जाता तें. सो दीस इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी एंड अ गुड प्लॅटफॉर्म फॉर द स्टुडंट्स. All of them plan a different event at different times of the year where everything is done by them, and sometimes we invite guests as well as sometimes people would like to come and avail and savor these opportunities and get to taste the various items. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे
पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडे. देशाचे 50वे सरन्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड हांचो काल कामकाजाचो निमणो दीस आशिल्लो. ते निमतान सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनान एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबराक सरन्यायाधीश पदावेल्यान निवृत्त जातात. त्या निमतान आयोजित निरोप दिवपी कार्यावळींत आपणाक गरजू लोकांच्या आनी ज्यांची वळखूय ना त्या लोकांच्या सेवेची संधी मेळ्ळी ही समाधानाची आनी सन्मानाची गजाल आसा अशें तांणी सांगलें. न्यायमूर्ती चंद्रचूड हांच्या उपरांत नवे सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे सोमारा पद आनी गुप्ततायेची सोपूत घेतले. I would like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. And thank you really all of you for giving me this great honor together with my family. But सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे. It's obviously a time when I must acknowledge those who have played a very critical role in my life. And who more or who better to begin with than my own mother. She told me when I was born, I was growing up, that I've named you Dhananjay, but the dhan in your Dhananjay is not material wealth. I want you to acquire knowledge. आणि आता खबर बॉम्बस्फोटाची. पाकिस्तानातल्या बलुचिस्तानात क्वेट्टा रेल्वे स्थानका लागीं एक शक्तिशाली बॉम्बस्फोट जावन 24 जाणां परस चड जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. जाल्यार शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. सकाळी 9 वरांचेर रेल्वे गाडी पेशावर स्थानका कडेन वचपाक भायर सरतनाच हो बॉम्बस्फोट जालो. बॉम्बस्फोटाचें कारण स्पश्ट जावंक ना. घडणूक थळाचेर पुलीस आनी बचाव पंगड पावल्यात. झुजा पावंड्याचेर बचाव कार्य सुरू आसा. पाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हांणी ह्या हल्ल्याचो खर उतरांनी निशेध केला आनी चवकशी करपाचे निर्देश दिल्यात. आनी आतां वचूया खेळा मळार. क्रिकेट. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडातल्या 4 सामन्यांची T20 क्रिकेट खेळामाळ सध्या सुरू आसा. दक्षिण आफ्रिकेतल्या डर्बन हांगा काल जाल्ल्या पयल्या खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 61 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. कुरू बावलो जिखून दक्षिण आफ्रिका पंगडान पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. पयली फलंदाजी करतना भारतान संजू सॅमसनाच्या शतकी खेळाक लागून आफ्रिकन पंगडा मुखार 202 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. भारतीय पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 8 गडे व्हगडावन ही मोख दक्षिण आफ्रिके मुखार दवरली. पूण दक्षिण आफ्रिकेचो पुराय पंगड 17.5 षटकांत 141 धांवड्यो काडून बाद जालो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.1 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. विकसीत भारताची मोख साधपा खातीर महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार येवप गरजेचें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नांदेडात जाल्ल्या वेंचणूक भौशीक सभेक केलें मार्गदर्शन. भारतीय घटना आनी आरक्षण हांकां कोणाकच हात लावपाक दिवचे ना. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची सांगलीतल्या भौशीक सभेत स्पष्ट शिटकावणी. वायब्रंट गोवा फाउंडेशन आयोजित अमेझिंग गोवा परिशदेक लागून थळाव्या उद्देजकांक व्हडा प्रमाणात उपलब्ध जातल्यो संद. आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी उक्तायला मत. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक प्रचारा खातीर कोल्हापूर सांगली भेटेर. सांगलीत आयोजित केल्ल्या संवाद कार्यावळीत घेतलो वांटो. आणि खेळामळार क्रिकेट. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडातल्या 4 सामन्यांची T20 क्रिकेट खेळामाळ जाल्या सुरू. काल डर्बन हांगा जाल्ल्या खेळांत भारतान दक्षिण आफ्रिका पंगडाचेर मेळयलें जैत. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी,
फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रान. तो मेरेन नमस्कार. Thank you.